प्रॉब्लेम कितें आसा अरे हांव वेल सेटल्ड आसा म्हजो फुडार म्हणजे कुंकळे आसतले आनी खंय आसतले खंय म्हाका पार्टी घालता थंय आसतले आनी पार्टी ना जाल्यार पसून जे कितें संघटने भितर कामां आसतली सेवे भितर कितें कामां आसतली ही नित्य नेमान हांव करीत रावतलो। हांव सत्ता नासतना 1996 ते 2012 पर्यंत हांवें पार्टीचें काम केल्लें आसा, केन्नाच दगाबाजी जाली ना, म्हाका खंयची सेवा करपाचें काम दिल्लें आसा केलां। आयज हांव पार्टीन म्हाजे खातीर नाशिल्लें, कार्यकर्त्याक सांगपा खातीर हे रिजर्वेशन जाल्लें आसा ताचे हें कितें आसतलें म्हणजे फुडें वाटचाल कशी आसतली हें सगळें सांगलां पार्टी कडेन उलोवन आतां चड खुशी। हांव पार्टी कडेन न्ही, हांव पयलीं दुखी नासलो, कालय तूं म्हाका मेळ्ळा हांव दुखी असो दिसलो तुका? कालच्यान म्हजे इंटरव्यू कोणी घेतल्या ते केन्नाय दुखी दिसला? कालच्यान हांवें केन्नाय कोणाक सांगला की हांव पार्टीच्या विरोधान भितर बंड करतलो अशें कितें सांगलां? बिलकूल ना। ह्या 2-3 हें जालें कांयच प्रॉब्लेम ना। हांव वेलकम करता की जे कितें नोटिफिकेशन आयिल्लें आसा, आरक्षण आसा, त्या तांचो हक्क मेळोवपा खातीर आनी तांकां भारतीय जनता पार्टीचे कॅन्डिडेट निवडून हाडपा खातीर हांव म्हजें सर्वस्व अर्पण करता। कालय तूं म्हजो इंटरव्यू घेतला, हांवें काल पार्टी विरोधान काय ना, म्हजो प्रश्न म्हजो नाशिल्लो हांगा आपोवपाचे फाटले आमच्या कार्यकर्त्यांचें समाधान करपा खातीर